बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज आपलो जन्म दिवस आचरितात तांचे सांगाता आमी संतोष पावता आणि देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. सेलिन डिसोजा टेक्सास USA. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरितांतल्यान सांगताय आमी संतोष पावता. 40th वेडिंग एनिवर्सरी आर्ची आणि जुलियाना फेर्नांडीस कैकंबा. 45th वेडिंग एनिवर्सरी अलोयशियस आणि मॉरिन मँगलोर रुजाई. 10th वेडिंग एनिवर्सरी विलियम आणि डॅफ्नी वेगस मियार. 65th वेडिंग एनिवर्सरी अल्फोन्स मोरास आणि स्टेला मोरास हलक्के शिद्दाकट्टे. विनय आणि ग्लॅनेल मार्टिस तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां अनुभव केली आनी देवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे तांणी मागलेलें देवान तांकां फोव केल्ल्या पासत. इग्नेशियस डिसोजा उचिला. आर्विन आविशा अनिशा वेणूरू. ढोरा डिसोजा मियार. रोहन स्मिता कोरेया. पवित्र काळजाच्या मानाक रीटा अरान्ना ऐकळा. रॉयस्टन आणि सिल्विया लसरादो मेर्ला पदाव. जेरोम डिसोजा आणि फॅमिली मुंबई. मोरियमायेच्या मानाक गिल्बर्ट सिक्वेरा सौदी. जिविताचे देणे लाभलेल्या पासत एझियल डिकोन्ना बचबे. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत पिडा गुण केल्ल्या पासत लीना नोरोना वासई वेस्ट. लिडिया मेंडोन्सा आणि कुटामो मुलकी. शालेट बर्बोजा धारवाड. किरण रेश्मा पिंटो दुबई. टेरेन्स पिंटो वालेन्सिया. फिलोमिना डिसोजा बँगलोर. इवेट खुटिनो मुलुड मुंबई. भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत पिडा गुण जाल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यान ते देवान निवारलेल्या पासत मोगास मनीस आस्पत्रेंत आसलो. गुण जायना म्हणलें गुण जावन घरा आयिल्ल्या पासत अजापांनी तांच्या घराचें काम जाल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें खारें बऱ्या तरान जायल्ल्या पासत कसली अडकळ जायनातल्या पासत पयशांचो तात्वार आसलो. देवान तो पयशांचो तात्वार निवारलेल्या पासत बरें काम जाल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जाल्ल्या पासत विजा मेळोंक बाय ते कश्ट आसले विजा मेळ्ळी. अजापान म्हणल्या बरी बैल्या गांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासत IELTS OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत जागो नावार जावंक जाय ते कश्ट आसले. नावार जाल्ल्या पासत कुटुंबान झगडें आसलें तें झगडें निवारून माया मोग आनी एकवट जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी तांच्या सांगाता मेळोन म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया हांगासर रितीर करूंक तेंच्या हर एकल्यांच्या वैयक्तीक त्या पासत आमी मागया. विशयी जावन मोनिका डिसिल्वा दाईसर हिच्या विशयी त्या पासत कोटेश्वर एक्सिडेंट जाल्ले आमी जाणा उद्यावरचे तरणाटे भुरगे आसले तातूंत एकलो मरण पावला. उरलेले आस्पत्रेंत आसात. तांणी संपूर्ण तरान बरें जावच्या पासत गूण जावच्या पासत आमी मागया. कॅन्सर पिडेस्तान गूण जावच्या खातीर मागया. जागो नावार जावच्या खातीर जाग्याचे दाखले बरे समा जावच्या खातीर आनी भाव भयणी मदें जाग्याक तक्रार आसा तांणी एकामेका राजी संधान करच्या पासत बरें शिकच्या पासत जानेश मंदिरा शुभादा बारकुरू हांच्या वय त्या पासत इस्कॉल शिकच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकच्या पासत वायट सवयाक वळख जाल्ल्यांनी ते आमाल पिवणे ड्रग्स आनी वायट सवय सोडच्या पासत एका तरणाट्या चलयेन एका तरणाट्या चल्याक वय मोगान घात केला म्हूण बघता तो निराश जाला. त्या चलयेन परतून ताचे लागीं फाटीं येवच्या पासत आनी गोवा बैला मदें आसले मनस्ताप निवारून तांणी परतून मोगान आदर्श कुटुंबा जिवीत जियोवच्या पासत घेवन कुटुंबाच्या फेस्ता वेळार सर आमच्या कुटुंबाच्या त्या पासती आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्ल्या सर मालगाड्या पासत मागया. देवादीन अनिल स्टीफन नाजरेत शिरवा. अलोरा रोड्रिगस मुडबिद्री. आल्बर्ट मेरी पॅट्रिक मस्करेनस पाणीर. मेबल रोड्रिगस आनी कुटाम. लॉरेन्स आनी डिसोजा आनी तांच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यां पासत देवादीन नवीन रोशन मिनेजस कासिया. अल्फोन्स आनी पॉलिन रेगो मियार. 17th डेथ एनिवर्सरी जॉन डिसोजा कारकडा. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी नवीन रोशन मिनेजस मँगलोर.
बेंजामिन फर्नांडीस उडुपी ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन. सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतेन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन. आमची सर माशेराम गुरबांच्या गोट्या जल्मला आमचो सोडबंदा मोरयेचे द्वारे आयलो संवसारी राया सोराय करया नमस्कार नामा नामंडळोका करया बुडव्याचे गाया नामा नामंतारका गाव्या गीता उल्हासा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या. विशेष रितीन पवित्र सभायच्या दिसा भगवंत कुटुंबाची परब जेजू मोरी आनी जुजे हांच्या सांगातपणाची एकवटाची माया मोगाच्या जिविताची परब आचरसून आमची जिणी त्याच देखीन कुटुंबांत सारूंक आनी सर्व रितीने आमची जिणी भाग्यवंतपणाची करूंक उलो दिता. आमचें सगळें उणेंपण तें भाग्यवंत कुटुंब ताचे थंय घेवन आमकांय त्याच देखीन जियोंक ताची कृपा लाभोव दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत एकामेकाक समजून घेवन एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाच्या जिवितांत त्याच्या कश्टा सुखांत तांच्या पिडे शिरेंत वांटेली जावन जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर ह्या वक्ता देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक म्हाका आनी तुमकां आमी आयती करया. आमची पातकां उणेपण वळखून आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सौम्य जेजू
बापाच्या एकल्याच होता सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय काकृत कर तू बापाच्या भुजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. आमेन प्रार्थूया देवा सर्गींच्या बापायच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदले मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं शिकयताय तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेका हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजीं भुरगीं कशीं वाडोवंक आवय बापायक उजवाड आनी बोळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावोंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप सर्वेस्पराचें उतार आब्राहमाक एका दर्शनान आयकूंक मेळ्ळें भियेनाका आब्राहमा हांव तुजी हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो आब्राहमान जाप दिली देवा म्हज्या सर्वेस्परा तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय भुरगीं बाळां म्हाका नांत आनी दमस्कसो एलिजेर म्हजो दायजी जातालो आनी आब्राहमान म्हळें कोळें तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय म्हजो एक गरज साकोर म्हजो दायजी जातालो तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकूंक मेळ्ळें तो तुजो दायजी जावचो ना बगार तुजो पूत दायजी जातालो उपरांत सर्वेस्पोर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो मळबाक दिश्ट लाय आनी तुज्यान ताका तांगता जाल्यार नेकेत्रा मेज आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें हेस्स परी तुजी संतोश जाताली आब्राहमान सर्वेस्पराक सदमंतलो आनी हे ताचें नितीवनपण म्हणून लेखून आयलें आपणें सांगिल्ले प्रमाणें सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसवणी पाळ्ळी सारा गर्भेस्त जाली आनी सर्वेस्परान नेमल्लो वेळ येतना ती प्रसूत जाली आनी आब्राहमाक ताचें उतार प्रायेर एका चरग्या भुरग्याक तिणें दिलो सारा उदेशी आपणाक जल्मल्ल्या पुताक आब्राहमान इजाक म्हूण नांव दिलें देवाचें उतार हें देवाचे उपकार सर्वेस्तर सामसो देव आकाशदांका आपल्या काररासो उगडास आसा सर्वेस्तर सामसो देव आकाशदांका आपल्या काररासो उगडास आसा सर्वेस्पराक वाखाणा ताचें नांव हर्सिया पर्जामध्ये ताची कर्या परगट करा ताका तुमी गितां गाया ताची होगळी कुसारा ताची सर्मात कार्या वर्णिया सर्वेस्पर सामसो दे ताका सदांका आपल्या करारासो उगडास आसा
ताच्या पवित्र नावा अभिमान भोगा सर्वेस्पराक सोतेलांची काळजा संतोष बरीसा सर्वेस्परासो आणि ताच्या पदवेसो आसरो घेया राताचे मुकामोल सोदीत रावा सर्वेस्पर सामसो दे ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास ताच्या साकरा ब्राह्मा भुरग्या बाळानो ताने विसून काढलेल्या इस्रायलाच्या संततीच्यानो आसर्या विस्मितासो उगडास काळा तुमचे मोती खाडा सर्वेस्पर सामसो दे ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास सर्वेस्पर सामसो दे ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावार्था वरवीं अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशे मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो संत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं साराक गर्भेसोवची सकत मेळिल्ली आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिलो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावल्ल्या एका मनशा तावन मळबावयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली अब्राहम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बसवण्यो ताका लाबुल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो त्याच पुता विशयान देवान म्हणलें इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ले बरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो देवाचे उतार हे देवाचे ओळखकार Alleluia, 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 Alleluia. आदी मागा परत्यान परत्यान आणि सबारतारांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पूर्वजा लागीं उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपा तो आमचे लागीं उलयलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या शुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ दीस आयलो देखून ताणें बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो
प्रथम जल्मल्लो हरी एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फरमायिल्ले प्रमाणे एक जोड कवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियांव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर आयिल्ल्या वेळार सिमियांव त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभवट्यांक उसवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायलाची. सिमियांव बाळका विशयी सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जालीं. तवळ सिमियांव तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें. हो बाळोक इस्रायलान सबारांक पळोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबाराच्या अंतस्करणांतलीं गुठाचीं चिन्नां भायर पडटलीं. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर कुळयेची धूव फानवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायेरची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या लागीं जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळसून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावोन देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस लागीं बाळका विशयंत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड तांणी कर्ण जातच गलिल्यांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो 2023 वर्साचो 11सो आयतार आनी आमकां हो आयतार भाग्यवंत कुटुंबा विशीं नियाळून आमच्या कुटुंबांचेर नदर घालूंक उलो दिता. कुटुंब आमकां देवान दिल्ल्या सबार देण्या पैकी भोव उत्तीम देणें. पूण आज आमकां भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरसीत आसतना कुटुंब आमकां देवान दिल्लें एक उत्तीम देणें म्हणलें वळखून घेवन एका कुटुंबांत आमी जल्मात व्हड जाता आनी आमच्या जिणेचो अर्थ समजूंक शकता म्हणलें दाखोवन दिता. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत एक कुटुंब म्हाका म्हजी जिणी संतोश भरीत जावन जियोवच्याक देवान दिल्लें आसा. थंयसर म्हजी जिणी अर्था भरीत जाय जाल्यार भावार्थाद्वारी त्या भाग्यवंत कुटुंबाची दीख घेवन हांवें म्हजी जिणी जियोवंक आसा. त्या खातीर म्हाका देवान दिल्ल्या कुटुंबा खातीर कितलें हांवें अर्गां दिल्यार तें उणेंच. कितेंय तें उणेंपण आसूं दी, कितेंय ती अस्कतकाय आसूं दी, कितेंय ती विशेष रितीच्यो संगती थंयसर आसूं दी, पूण देवान म्हाका दिल्लें तें कुटुंब
निजाकी महत्वाचें आनी देवाच्या बेसांवाचें जें कितें हांवें थंयसर शिकोवंक आसा तें हांवें जाणा जावन शिकोवंक देवान म्हाका थंयसर एक अवकाश दिला. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, कुटुंब आमकां देवान दिवचें एक बेसांवच म्हूण येत. कुटुंबांत जियेतल्यांक आमकां सदां आमचे संगी आशिल्ल्या सांद्या संगी आमी जियेत आसतना ताचें मोल आमकां सबार फावटी कळना जावी येत. पूण जर तर आपल्या कुटुंबाच्या दिसपडत्या ग्रासा खातीर परगांवांत वावर करचो एक सांदो, एक व्यक्ती जर तर आपल्या कुटुंबाक थंय तावन ताच्या जिवितांत तें हाजीरपण ना म्हणलें बोगाप उदेत आसतना ताका कुटुंब कितलें मोलादीक म्हणलें कळटा. एक व्यक्ती आपल्या कुटुंबा सांगात सबार दीस नातिल्ल्या वेळार थंयसर ताका मेळचो संतोष परत चिंतूंक कारण जाता. त्या खातीर हांवें आज म्हज्या कुटुंबांत म्हाका देवान दिल्ल्या हर एक सांद्या संगी कशें अर्थाबरीत जिणे जियोवयेत तें जाणा जावची गरज आसा. त्या खातीर एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 15 आमी अशें वाचतां. एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 15. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपले नांव ताचे तावन घेता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. कोण तो? देवा तावन घेता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव देवा तावन घेता. त्या खातीर हर एकल्याचें आमचें कुटुंब ताची अस्मिताय ताका दिवचें रूप सगळें आमी देवा तावन घेवचें. आमच्या तालेंता वरवीं तें व्हडलें करचें न्हय. आमच्या तालेंता वरवीं आमचें कुटुंब बरें आसा म्हूण आमी दाखोवचें न्हय. बगार देवा तावन जोडलेली अस्मिताय म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांत आमी आमची जिणी जियेत आसतना तें नांव परगट करचें गरज आसा. त्या खातीर आज एफेसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांतलें आपोवणें आमी भोव अर्थाबरीत रितीन आमच्या वैयक्तीक जिविताक घेवया. त्या खातीर देवा तावन येवची ती अस्मिताय सदांच आमकां आमचें कुटुंब अर्थाबरीत करूंक फावो करूं दी. सबार फावटी आमी चिंतांव उलयतांव आनी सगळें म्हज्या कुटुंबांत हांवेंच केल्लें सगळें येवजन मांडावळ म्हजीच म्हणली चिंतना उदेवची आमी पळयल्यात. भुरग्यांच्या जिविताची दिशाय हांवेंच सांगल्ली. त्या खातीर म्हज्या भुरग्यान अशें जायचंय म्हणलें चिंतप म्हजेंच म्हूण सांगून सबार फावटी आमी आमच्याच जिवितावशांत बडाय उलोवची सबार फावटी आमी पळयल्या. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, तसल्यो संगती जाता आसतना जायते फावटी आमकां अडखळ येवच्यो, जायते फावटी ना समाधान उदेवचें, जायते फावटी एकामेका थंय सोडदोड करचो मनोभाव उदेना जावचो आमी पळोवचें सदांच आसा. त्या खातीर आज देव आमकां सांगता, जर तर ताच्या अस्मितायेन म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबाक ती खरी अस्मिताय हांव दितां, तें खरें रूप हांव दितां, त्या दाडा म्हजें कुटुंब वर्तें जाता. त्या दाडा म्हजें कुटुंब फळादीक जाता. त्या दाडा म्हजें कुटुंब देवाच्या बेसांवांनी भरिल्लें जाता. त्या खातीर नजरेतांचें भाग्यवंत कुटुंब आमकां एक आदर्श जावन आसा. थंयसर जुजे, मरी आनी जेजूचो सांगात एकामेकाक बरसून जिवच्यान ग्रेस्त करूंक शकलो, एकामेकाक आदार दिवच्यान ग्रेस्त करूंक शकलो आनी एकामेकाक सांगातपणांत तांच्या कश्टा दुखांत आदार दिवच्यान तांकां थंयसर तृप्ती लाभली. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाक सांगात दिवंक जाय. मोरी अंकुर आसून पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी सांबावली तरी आपणाची पतीण म्हूण जुजे स्विकार करता. कित्याक देवाच्या कुशे प्रकार हांवें जें कितें जियोंक आसा तें म्हाका गरजेचें म्हूण जुजे समजलो. त्या खातीर मोरी हर एक रितीन कसलो आदार हांवें दी जाय त्या प्रमाणे तो दिवंक शकलो. त्याच प्रमाणे जेजू वाडोवन येता आसतना हर एक रितीन जी देख ताणें दिवंक आसली, आपणाची व्याप्त कितें तो करतलो त्या व्याप्तींत ताकाय वांटेली करन हर एक रितीन थंयसर सोडदोडीचो मनोभाव रुपीत कर माया मोगाचें जिवीत ती जियोवन आसली. देखून आज आमकां हर एकल्याक भाग्यवंत कुटुंब एक आदर्श जावन आसा. आमच्या जिवितांत सबार फावटी असल्यो संगती आमी रुपीत करूंक जाय म्हणलें भाग्यवंत कुटुंब आमकां सांगता.
त्या खातीर आमी आज आमचे कुटुंब देवाचे एक देणे म्हणून स्वीकार करता आसतना देवाचो मोग आमच्या काळजांनी आमी नियाळता आसतना सदांच देवाक आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासून. आयच्या वांजेलांत आयकल्लें उतर आमी परत नियाळया. लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 50 आनी 1. लूक चॅप्टर 2 वर्स 51. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेतान फाटीं आयलो तांकां तो खाल जावन जियेलो. त्या खातीर जेजूचें तें विधेयपण देवाचो पूत जाल्यार आपणाचें विधेयपण देवान ताका त्या मिसावांत दिल्ल्या कुटुंबांत जियोंक तो वापरता आनी त्या द्वारे एक विधेयपणाचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां ह्या संवसारांत जियेतल्या हर एका भावार्थी लोकांक तो शिकयता. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांनी तें विधेयपण आसा जाल्यार आमच्याय कुटुंबांनी तें खालतेपण आसा जाल्यार खंडीत जावन माया मोग थंयसर राज करतलो. तें शांत समाधान आमच्या जिवितांत उदेतलें. त्या खातीर जुआंव पावल दुसरो आमकां सांगता एक संतोश भरीत आनी दादोसकायेचें कुटुंब बांदून हाडी जैतर दोगांय वडिलांनी आनी भुरग्यांनी विशेष रितीन एकामेकाक सेवक जावंक जाय. एक संतोश भरीत आनी एक दादोसकायेचें कुटुंब बांदून हाडी जैतर दोगांय वडिलांनी आनी भुरग्यांनी विशेष रितीन एकामेकाक सेवक जावंक जाय. आमी करता ओंगी एकामेकाक सेवक जाता ओंगी जायना न्ही गे. मस्त कश्ट आसात. थोडे फावटी आमी जाता जायना म्हणना पूण जाता पूण मस्त कश्ट आसात. तें एक पंथ आव्हान म्हणयेत एक चॅलेंज आमच्या जिवितांत आसलें म्हणयेत. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सबार रितीन आमी हातूंत सुकता. त्या खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्याक समजून घेवन जियोंक सबार कश्ट जातात. एकामेका वयर म्हजो अभिप्राय वा म्हजें चिंताप वा निर्धार हांव तो वत्तायन घालता तर खंडीत जावन थंयसर एकामेकाक आदार दिवन सो मनोभाव म्हज्या जिवितांत रुपीत जायना. त्या खातीर आमकां सबार फावटी हेरांचें आयकूंक नाका. हांवें कितें सांगलां कुटुंबाचो वडील जावन तें तुमी आयका जाय पाळी जाय जिये जाय नाजाल्यार दुसरो अवकाश ना थंयसर. त्या खातीर आमी उरिल्ली ताका तकली बागोवन आमची जिणी सबार फावटी जियोवची आसा. आमच्या मनोभावाक आमच्या बोगणांक थंयसर अवकाश ना. सगळ्यांची बोगणां आमी सांगाता एकठांवन थंयसर एकवटाचें जिवीत आमी जियोंक प्रयत्न करना तर भाग्यवंत कुटुंबा कडेन आमी कितलेंय मागल्यार व्यर्थच. त्या खातीर आज भाग्यवंत कुटुंबाची परब आचरीत आसतना आमची जिणी आमच्या कुटुंबांत ना समाधानाची आसा जाल्यार थंयसर मोगमाई पास रास करिना जाल्यार तो परत फाटीं हाडूंक आनी त्या जिवितांत आमचें सर्वस्व देवाक समर्पीत करूंक सोमी आज आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमच्या कुटुंबांनी जाणवाय वाडल्या. संपर्क माध्यमां सडल्यांत संवसार आज आमच्या हाती आयला म्हणले बरी आमकां भोगता आनी आमकां सबार फावटी आमच्या कुटुंबान खालें जाता तें आमकां कळीत ना. सबार फावटी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचें जिवीत वैयक्तीक जिवीत जालां. एकामेका कडेन उलोवन एकामेकाक समजून घेवन एकामेकाची बोगणां वांटून घेवन ताच्या जिवितांत त्या दिसा कितें जालें तें आयकोवची परिस्थिती आमच्या जिवितांत आज उदेना. कित्याक म्हाका म्हजेंच काम आसा, म्हाका म्हजेच राटावळ आसा आनी म्हाका म्हजेंच जिवीत चिंतूंक अवकाश ना म्हणले बरी आमी सबार फावटी जियेता. त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत एकामेकाक समजून घेवचो मनोभाव रुपीत करूंक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर तिमोथीक बरयिल्लें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 आमकां अशें सांगता. 1 तिमोथी चॅप्टर 5 वर्स 8. जर कोणी आपल्याच मनशांची चड करून घरच्यांची खबर घेना तर ताणें भावार्थाची शिकोवन तिरस्कार केल्या तो हेर जातींच्या प्रास फास्ट म्हणयत. त्या खातीर तिमोथीक बरोवन थंयसर पावल सांगता जर तर आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची खबर घेना
ताचे विशयांत विचार करिना ताच्या भलायके विशयांत जावंक पुरो ताच्या शिकपा व्याप्ती विशयांत जावंक पुरो वा ताच्या वैयक्तीक जिवितांत खंयचे कश्ट आसात पिडा शिडा आसा त्या विशयांत जावंक पुरो आमी विचार करना तर आमी आमच्या जिवितांत जोडलेल्या भावार्थांत अर्थाबरीत रितीन आमची जिणे जिवंक साध्य जायना त्या खातीर हर एकल्याक आमकां जबाबदारी आसा हर एकल्याचें आमचें कर्तव्य आसा आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आदार दिवंक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या गरजांक पावोवंक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां संगी आसा म्हणलें आमी दाखोवंक आज जर तर तें आमी करिना तर आमची कुटुंबां सांगाता उरची नात मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमची कुटुंबां माया मोगाची जावची नात आमी विविंगड सांदे जावन थंयसर सांगाता जियेत हांव जावंक पुरो पूण नीज रितीन त्या मनशाच्या काळजांत रिगोवन म्हजी जिणी ताका होंदोवन जियोवंक म्हाका साध्य जायना देखून आज हे भाग्यवंत कुटुंब आमकां विशेश रितीन आपोवणी दिता देखून आमी भाग्यवंत कुटुंबांत पळयलें जाल्यार भाग्यवंत जुजेन आपली आशा योजना आनी हेर सगळ्यो संगती पयस दवरन जें कितें देवाच्या योजना प्रकार करूंक आसा ताका सई घाली आपली जिणी ताका समर्पीत केली मोरयेनी आपल्या जिवितांत देवाची माता जावंक आपणाक अवकाश दिला त्या खातीर जें कितें हांव सांगता तें पाळी सई म्हणलें चिंता पयस दवरन जें कितें सोमयाच्या मिसावाक हांवें म्हजो सहकार दिवंक जाता आदार दिवंक जाता तें समर्पीत जिणी हांवें जियोंक जाता तें समजून ती जियेली जेजूय देवाचो पूत जाल्यार हांवें कितें फरमायिल्लें बरी जावंक जाय तें ताणें करीत आसलें पूण थंयसर तो जुजेक आनी मोरयेक विधेय जाता तांणी सांगिल्लें आयकता आनी तांचे सांगाता एकवटान तो जियेता देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची तालेंतां कितलीं उंच जावंक पुरो आमची तालेंतां कितलीं उंच जावंक पुरो आमी हेरांच्या की कितल्याकी शिकपी जावंक पुरो पूण कुटां म्हणटा आसतना हांवें थंयसर सांगातपणाच्या चिंतपाक इडें दिवंक जाय हांवें थंयसर एकपणाच्या चिंतपाक इडें दिवंक जाय थंयसर आमच्या कुटुंबाक कितें बरें जाता तें आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन जियोंक जाय जर तर तें आमी जियेना आमच्या कुटुंबाचो एकवट आसा करूंक आमकां साध्य जायना देखून आज मोगाळ भावना आनी भयणीनो पवित्र सभाय आमच्या जिवितांत कुटुंबाक विशेष आद्यता दिता पवित्र सभेचें भविश्य कुटुंबाचेर आसा पापा फ्रांसिसान कुटुंबा जिणये विशीं नियाळ करूंक विशेष सिनोदाद्वारी आनी आपोस्तलीक पत्रांद्वारी हर एकल्या कुटुंबाचो एकवट आनी महत्व गरजेचो म्हणलें दाखोवन दिला आनी कुटुंबां भावार्थाची करूंक उलो दिला त्या खातीर आधुनीक काळ जाणवायेचो काळ जावन आसा सबार रितीनी अभिवृद्धी आमी पळयल्या कुटुंबांनी आमी अभिवृद्धी पळयल्या ह्या आधुनिकतेचो प्रभाव हर एकलो जाणवायेन बदललो व्यक्ती म्हूण कुटुंबांत दाखोवची परिस्थिती आज आसा त्या खातीर आज सबार कुटुंबांनी भावार्थ अस्कत जाला सबार कुटुंबांनी भावार्थ अस्कत जाला स्वतंत्रताय म्हूण चिंतून आज कुटुंबाचे सांदे आपणाची चकुशी करूंक पावल्यात देखून कुटुंबा जिवीत एकवटीत ना मोगाळ भावना आनी भयणीनो देखून आज आमी सांगता आसल्यार एकवटान एकामेकाक आदार दिल्यार मागण्याद्वारी देवाचो आदार मागोवन आमची कुटुंबां जिणी वर्ती करूंक देवाचो आदार मागल्यार खंडीत जावन आमचें कुटुंब अर्थाभरीत जातलें स्वार्थी चिंतप आमच्या कुटुंबांनी उदेल्ल्या वेळार हांव आनी म्हजें सामाजीक शिकपाक आनी हेर चटवटिकेक सडीत आद्यता हांवें दिवन भावार्थ हांवें नेगार केल्ल्या वेळार आत्मीक शिक्षणाक आनी भावार्थाच्या सर्वाचरणाक हांवें इडें दिनातल्या वेळार म्हजें कुटुंब सांगता उरना वडिलांक आयच्या ह्या आधुनीक काळार आपल्या कामाची बद्रती आनी तांची अस्मिताय तांच्या तालेंताची अस्मिताय महत्वाची जावंक पावल्या त्या खातीर भुरग्यां संगी वेळ करसूंक तांकां वेळ ना भुरग्यां संगी तांची बोगणां आयकूंक तांच्या दिसाचें शिकप कितें जालें समजून घेवंक तांकां वेळ ना सबार घरांनी आज कामाचीं जाणां आसात तीं भुरग्यांक शिकयतात
थंयसर तांचे नडते हर एक संगती शिकोवच्यो तांणी आमकां मालगड्यांक कुटुंबांतल्या नीज सांद्यांक थंयसर आमच्या भुरग्यांक थंय हर एक रितीन होंदोन जियोंक आमकां सबार रितीनी वेळ करचोंक नाका. त्या खातीर आज सोमी आमकां विशेश रितीन आपयता. आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो आमी मालगडी आसा आमचें काम करता भुरगीं आसात हर एकल्यांनी आमी एकामेकाची बोगणां आयकोंक वेळ दी जाय. हर एकल्याक आमी सांगात दी जाय. हर एकल्या संगी मोगान आमी जिये जाय. आमकां राग येवंक पुरो आमची मोत विराराय बेजारायन बरोवंक पुरो पूण थोडी सोंसणी कांय आपणावन एकामेकाक आयकोनचें मोन म्हजें थंय आसा जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी आनीकी अर्थाबरीत जातली. त्या खातीर पापा पाऊल सोवो नजरेताक यात्रीक पॉयंट करनासतना म्हणालो नजरेत एका रितीचें इस्कॉल थंयसर क्रिस्त जेजूच्या जिविता विशीं आनी भाग्यवंत कुटुंबा विशीं आमी जायतें शिकयत. थंयसर कितें शिकोवंक मेळ्ळें म्हूण तो विवर्सिता. पयलें जावन आसा थंयसर मौनपण आसलें. हर एका रितीनी शांत वातावरण थंयसर आसलें. सर्व रितीची अडकळी आवाज पयस करून एकामेकाक आयकोसो मनोभाव थंयसर आसलो. दुसरी संगत तो सांगता थंय एक मोगाचें आनी वांटपाचें कुटुंब जावन आसलें. हर एक रितीन थंयसर आपणाचो वेळ आनी एकल्या संगी वांटून ताच्या कामांत वांटेली जावन ताच्या गरजांक सांगात दिवन थंयसर जिणी जियोन आसलें म्हूण तो विवर्सिता. आनी तिसरी संगत तो सांगता थंयसर शिस्त आसली. हर एक रितीन जें शेगुणा बरीत जिवीत जेजूक जियोंक मोरयेन आनी झुजेन अवकाश दिलो. झुजे एक सुतारी जावन आपल्या जिवितांत हर एक रितीन जेजूकी त्यो संगती करूंक तो शिकयता आसतना जेजूय आपल्या पोसक्या बापायक झुजेक तो कुमक करतलो आनी मोरयेकी हर एक रितीन जेजू आदार दितलो. आनी ती झुजे आनी मोरी दोगांय जेजूक हर एक रितीन आपले मिसांव करच्याक आदार दिवन आसलीं. मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्योच संगती आज आमी घेवया. आमच्या जिवितांत सबार फावटी आमी मौनपण आपणावया आनी एकल्याक आयकोवच्या खातीर भायले आवाज आमी सोडया. आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांची भोगणां आमी आयकोवया. तांकां वेळ आमी दिवया आनी तांच्या गरजांक आमी पावया. आमी आमचें कुटुंब मोगाचें आनी हर एकल्या संगी वांटून घेवचें कुटुंब करया. आमच्याय कुटुंबांनी शिस्त वाडोवया आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत प्रमुख जावन मागण्याक आद्यता दिवया. जें कुटुंब सांगाता मागता तें खंडीत जावन सांगाता रावता. त्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी हर एक दीस सांगाता मागल्यार खंडीत जावन देव आमकां त्या एकवटान दवरतलो. देव आमकां कितलेय कश्ट आसल्यारय आमचो तो बांद फोडूंक सोडचो ना. आमचो तो बांद सुटोंक सोडचो ना. आमच्या जिवितांत ना समाधान रास करूंक तो सोडचो ना. आमच्या कुटुंबांत बेजाराय हाडूंक तो खंडीत जावन सोडचो ना. त्या खातीर आज हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमी सदांच ताका मानता तसली जिणी जियोवच्याक आमचें कुटुंब देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें म्हूण समजून घेवच्याक तोच सोमी आमकां आदार दिवं दी. ताची कृपा बेसांवां वचून दी आनी हर एक रितीन आमची जिणी नंदन करून दी. देखून कोलोसे घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 आमी वाचया. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 16. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जाणवयेन एकामेकाक शिकया खरे जाणवयेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाड सांगा आनी बुधबाड सांगा. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करण तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. गायन कर्ण तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. त्या खातीर क्रिस्ताचें उतर आमच्या काळजांत उदंड मापान बरोवन आसल्यार आनी सदांच आमच्या जिविताच्या घडयांनी देवाक अर्गां दिल्यार आमच्या जिवितांत साहित्य संगती त्या भाग्यवंत कुटुंबा मारिफांत शिकोवंक आमकां साध्य जातलो. त्या खातीर मोरयेन सदांच आपल्या जिवितांत मागणें केलें.
स्तुती गायना मारिफात देवाची माता जावंक तिका अवकाश लाभता आसतना तिने देवाक अर्गां दिली. देवाळाक जेजूक ती व्हरून गेली, थंयसर ताका समर्पीत केलें आनी देवाक अर्गां दिलीं. जेजू एक सुवातेर वचून मागणें करूंक त्या मारिफात शिकलो आनी आपल्या मिसावांत खरी एक पावटी तो आदार मागून आसलो. मोरयेन जेजूच्या मरणा उपरांत शिसांकी तेंच शिकयलें, सांगाता रावन मागोंक. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी सांगाता आमी रावया, सांगाता मागणें करया, सांगाता आमच्या कुटुंबाच्या एकवटा खातीर देवाचो आदार मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बाबार्थ आमच्या देवा थंय उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंसर असणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापात हांव जल्मला. देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला ताका रसूंक ना. बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अंकार मरयेचे उदरीत ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी केबलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदात हारतो. बापा आनी पुतात हांव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बुकसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. हर एक रितीन आमच्या गरजांक तो पावता. आमकां ताचो कुरपेशिवर आमचेर तो वतून सदांनीत आमी मागल्लें तो दिता. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी ह्या वक्ता देवा समकार दवरया. मोगाळा बापा सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबा जिविताक भावार्थाचें मार्गदर्शन सदांच दिवन आमची कुटुंबां भोगेवन कुटुंबां जावन वाडोवंक प्रेरण दिशें करपा दी म्हूण मागता हांव. जवाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बावर हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी भोगेवन कुटुंबाची देख घेवन देवबिरांतेची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां तुजी मजत लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक मागण्यांक देवाक आमी समर्पिया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. आमच्या जिवितान भगेवन कुटुंबाची देख घेवन सदांच आमची जिणी तुका मानता तसली जावन आमच्या कुटुंबांनी जियोंक गरज असो आदारांनी करपा लाभय. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेक्या पयस देवा सविस्फोर म्हणून घे. मोगाळ बापा, मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो यज्ञ समर्पितांव आनी देवाचे अंकुआर मायेचे आनी भगेवन झुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन तीर दवर म्हूण खालतेपणी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोगाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय आमी करूंक हवो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीसलो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povi, 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 दरबारांचो सर्वेस पतो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसगी तुका जय, उंसगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभ. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवले बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाचे माये सांगती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवन दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करतली आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका पावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, एका खालत्या कुटुंबान जल्माल्ल्या तुज्या पुताचे मांस आनी रगत आमी सेवला. आतां दिनू अशी काळजान आमी तुजे लागीं मागताव. पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदां नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जियोंक, पेल्यांची सेवा करूं आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक वावरूं. अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमचे भोंवतणी फांकोवंक आमकां बळ दी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. भाग्यवान कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल. सोलूच्या कामी देवाचे कुशेका. शिकय तूं आमकां मागी तुजी साथ. वायटा विघ्नांतली राख आमकां सदां.